A10. Vanditau Baba Vanditau, Vanditau Krista Vanditau, Vanditau Tuka Pavitratmya, Vanditau Tuka Triye Deva, सर्वेस्परा आम्ही अंगा जमल्या, तुका आराधूंच्या कैल्या, एका मनावर आम्ही तुझी स्तुती गाताव, तुका मिळो एकत्रिता. वंदिताव बाबा वंदिताव, वंदिताव ख्रिस्ता वंदिताव, वंदिताव तुका पवित्रात्म्या, वंदिताव तुका त्रिएक देवा. देव बरो दीस दिव. मोगाळ भावानो भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचं स्वागत तुमकां. ह्याच्या दिसाच्या मिसाचे इरादे हे पर्यासात लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी अर्गामी स्थिता जॉयसन आणि प्रिया फजीर, तशेंच अर्गामी स्थिता जल्मा दिसा संदर्भी फियोना फर्नांडीस, कोळिकोट कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर मी स्थिता कॅरोलिन डिसोजा. आज आसऱ्याच्या निवास्यांक सकाळची ब्रेकफास्ट दिल्ली आसा. फियोना फर्नांडीस ताच्या जल्मा दिसा संदर्भी तांणी ब्रेकफास्ट दिला. ताका बागी जल्मा दीस आमी मागता. सर्वेस्परा देवाची सांत आंतोनीची दराळ आशिर्वादां मजत तिचेर तिच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. तशेंच दनपरांचें जेवण दिल्लें आसा. देवादीन सिसिलिया पत्रावोच्या 6व्या वर्साच्या उडासाक वॉल्टर पत्रावो सुरतकल. सिसिलिया पत्रावो हिका ससन विशय आमी मागता आसतना वॉल्टर पत्रावो आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबाचेर देवाची बेसांवां संत आंतोनीची मजत विशेष रितीन आमी मागता. भक्तीपणा आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमकां आमी आयती करया. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या समयांचे ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावानो भयणीनो, आज जावन वर्साचो दुसरो दीस आनी प्रत्येक तरान एक नवो हप्त्यान आमची सुरवात आमी करता आसतना हाची सुवार्ता स्थानीक जुवांची वळख आमकां करून दिता. आनी स्थानीक जुवांव कशें एक ल्हानवीक जावन ह्या संवसारांत श्रेश्ठ जावंक पावलो, कशें ताणें जेजूक हेरांक दाखयलें, कशें जिणी बदलापाक तो कारण करता जालो. एक वाट ताणें तयार केल्ली. जेजूक मेलच्याक आमी कशें आसा जाय, कशें वसा जाय म्हणली वाट तयार केल्ली स्थानीक जुवांव जावन आसा. त्या स्थानीक जुवांवची कृपा आयच्या दिसा विशेष रितीन आमी मागया. जेजू सरशीन आमी आसता आसतना, जेजूच्या सांगातपणांत आमी आसता आसतना प्रत्येक तरान बऱ्या वाटेन चलोवंक, बऱ्या वाटेन चमकोवंक सुमया आदार दी म्हणून आमी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया.
सांगात आम्ही म्हणया हांव बातगी सरपदवीदार देवाक आणि तुमकां गांव भाव भयणीनो म्हजो अनुसरण सांगता मनांच्या दोतोना अनुसरण वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भुरग्यां सदां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता हांव. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kaklutkan, Somia kaklutkan, Krista kaklutkan, Krista kaklutkan, Somia kaklutkan, Somia kaklutkan. प्रार्थया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा तूं भावार्थ्यांच्या मोतींचो प्रकाश दयेन सगळो संसार तुझ्या महिमेन भर आणि मनीस जाल्ल्या तुझ्या पुता वरवीं सोमेस्त परजांक तुजी वळख दी. त्यास आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससना. Amen. साजू आमच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्यानो पोटकिरे म्हळ्यार कोण? जिजो क्रिस्त म्हूण वळखनातलो पोटकिरो. तोच तो क्रिस्ता विरोधी. बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो. पुताक इन्कार करतलो, बापाकी इन्कार करता. पुताक वळखून घेतलेल्याक बापी मेळटा. जे कितें सुरवेर तावन तुमी आयकलां ते तुमचे सवय सांबाळून व्हरा. सुरवेर तावन तुमी आयकल्ले सगळे तुमचे सवय जिवे आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवय जियेतल्यात. ताणें आमकां बसयलां ते हेंच सासणीक जिवीत. तुमकां फसयतल्यां खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां. तुमी तांचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सवय आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकांची तुमकां गरज ना. ताची मागणी तुमकां सरू संगती विशयान शिकयता. ती मागणी करी ती फटकिरी न्हय. तर तुमकां शिकलेल्या त्या प्रमाणे क्रिस्ता सवय जियेया. ल्हान भुरग्यांनो आतां तांचे सवय तुमी जियोंक जाय. तोवर तो प्रत्यक्ष जातलो. त्या दिसा ताचे तावनो आमी लजेन पयसच्या बदलाक पातेणीन ताका लागीं सरतल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. पृथ्वीच्या शेकांशीक आमच्या देवाची सोडवण दिखली. पृथ्वीच्या शेकांशीक आमच्या देवाची सोडवण दिखली. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यात विचित्रा. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र पावल्यान जय ताणें आपणायला. श्लोक. पृथ्वीच्या शेकांशीक आमच्या देवाची सोडवण दिखली. सर्वेस्परान आपली सोडवण केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगाडल्या. इस्रायलाच्या गऱ्यांतय ताका आसल्या विशीं मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. पृथ्वीच्या शेकांशीक आमच्या देवाची सोडवण दिखली. पृथ्वीमेर शेकांशीक आसल्या लोकांन आमच्या देवाची सोडवण दिखल्या.
सर्वभूमी निवासियानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गिता गावून ताका हरसिया. श्लोक. पृथ्वीच्या शेकांशेक आमच्या देवाची सुडवण दिखली. उद्गार. हालेलुया हालेलुया आदी म्हाका परत्यान आनी साबार तरांनी प्रावाद्या मुखान देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागीं उलयलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. जुवां परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. कोण तूं म्हणून विचारूंक सुदैवानी जेरुसलेमांतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुवावन दिल्ली साक्ष ही. हांव क्रिस्त न्हय म्हणून ताणें कितेंच लिपयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. कोण तर एलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केलें. न्हय म्हणालो तो. तांणी परत्यान विचारलें तूं एक प्रवादी? तांणी जाप दिली हांव न्हय. ते म्हणाले तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्याक आमी फाटीं व्हरूंक जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयांत तूं कितें म्हणटाय? जुवावन तांकां इसाया प्रवादेच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत भोब मारतेल्याचो ताळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे फरिजेवांच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुवांक अशें सवाल केलें तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय. कशें तर तूं स्नान दिताय? जुवान तांकां जाप दिली हांव स्नान दितां उदकान, पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात. तो म्हजे उपरांत येता. तरी पूण ताच्या वानांचे कट सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. हें बेथानियांत यॉर्दानाचे पेले तडीर जुवांव स्नान दिवन आसले कडेन घडलें. देवाचे अवतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जर एका व्यक्तीक आमी मेळटा त्या व्यक्ती विशयांत आमी जाणा जावंक प्रयत्न करता. नांव पुरो ताचें नांव कालें, तो खंयच्या गांवचो, ताचें हव्यास कितें, आनी अशें त्या व्यक्तीची परिचय आमी करूंक पेसाडटा. आनी आज आमी पळयता थंयसर जुदेवाच्या ह्या मुखेल्यांनी याजकांनी थंयसर आनी लेवितांनी थोड्या लोकांक थंयसर धाडिल्लें जुवांव चर्चेन. आनी तो कोण म्हणून विचारूंक तांकां धाडिल्लें. आनी थंयसर आमी पळयता जुवांव थंय जाप दिता. आनी तो कोण म्हणलें ताका स्पश्ट रितीन कळीत आसलें. आयच्या दिसा हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय हांव कोण, म्हजें काम कितें. स्नानीक जुवांव स्पश्ट रितीन म्हणटा हांव क्रिस्त न्हय. कांयच लिपयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट रितीन तो सांगता. प्रवादी न्हय, एलिया न्हय. आनी सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतेल्याचो ताळो. तितलें साव ताचें मिसांव कितें म्हणलें ताका कळीत आसलें. आनी त्या मिसांवा प्रकार तो जियेल्लो. दुसऱ्यान स्थानीक जुवांव जावन आमी प्रमुख जावन शिका जाय जाल्लें खालतेपण.
थंयसर आमी पळयता स्नानीक जुवांक येदोळस प्रवादी येदोळस क्रिस्त म्हणून पातयेतले लोक आसले. पूण आपूण कित्या खातीर आयला? आपणे सोमयाची वाट तयार करूंक आसा, मेस्सायाची वाट तयार करूंक आसा आनी आपूण केदींच वर्तो जावचो ना, मागार खालतो जातलो म्हणल्यार ताच्या सुत्रांनी थंयसर स्पश्ट जाता. आनी ताणें सांगचें बरी, ताच्या वानांचो कट सोडोंक सयत हांव योग्य न्हय. तर बावडी आमी कितें करता? आमीच सांगलें वर्तें, आमीच सांगलें सगळें सत म्हणून आमी सांगता चिंता. पूण स्थानीक जुवांव जावन प्रमुख जावन आमी शिका जाय खालतेपण. ह्या नव्या वर्सांत आमी आसता आसतना सदांच खालतिकायेन जियोंक सोम्या आमकां आदार दी. आनी हांव कोण म्हणलें सारक्या रितीन समजोवंक, म्हजें मिसांव कितें म्हणलें समजोवंक सोम्या आदार दी म्हणून मागया. आमेन. C20. Abba Bapa sergincha gewundo gewai रक्तमासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून उण्या वायला संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका आबा बापा सर्गींच्या घेवुंडो घेवाय रक्तमासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदिदार देव बापाक मानता दिसलें सावंदी मन मागात. हे तुझ्या अत्यंत बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या आणि पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बाबा, तुझ्या एकल्या पुताच्या जल्मान आमकां दोन सताची वाट दाखयताय आनी सर्गींचे जेवेत बसायताय. तर आमी भेटयल्लीं दानां पवित्र कर म्हण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सवय आसो. आमचें काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्रामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताच्या वेंगेंत आयलो. तुज्या ससनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कतकाय. अशें आमच्या अविनाशी सैमान फुंक्याक जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां आनी संगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र पवित्र
Poet, poet, poet dărbaranțul se vezi portu. Sărcanii somsar bărla, tuja vărbavan, tuja vărbavan. Un sergitu cacei, un sergitu cacei, un sergitu cacei. Servesc poracii navi, e tata cacei, jai jai jai, un sergitu cacei, un sergitu cacei, un sergitu cacei. बाबा, खरंच तू पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात मी आग धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सुसांग दिलो आनी म्हणाय, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या ससांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बॉक्सरे मेळच्याक तुमचे बसोत समेस मनशां बसोत ते वारावतले, हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good pergotuja. Somya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही ऐकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोकल आयन देखून आमी तुका हातीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सयतल्या आमा समेस्ता. पवित्रात्म्यावर एक चाय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्त धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरये देवाच्या माये संगाती, भगयन जुजय तुजो पती, भगयन धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन.
आमच्या सडवंदराची याचना मनान धरून ताणे शिकयलेलें प्रार्थन थेर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी तुझी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेले आमकां क्षिता, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणे पडोवंक नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडंदरात जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतीन सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तितल्या रसोटी पुतलेली महिमा तुझी ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर तुजे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येताय राजवत चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मग सगळं जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची श्रेणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर. देवाची श्रेणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभली आमी सर्वांत सहभागी. येवचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Day 9. Jesu, Jesu tuka yetai, yetu ditu tuji sasai. Jesu, Jesu tuka yetai, yetu ditu tuji sasai. Moja saiba, Dev tu mozo. तुका हांव अत्रिकता तुज्या येळ्या आत्मो म्हजो निरंतरी राखता. सुकाटीच्या बेटा परी जिवो राखून आसा. तुजेर दिशगान देखच्या सोम्या तुजी सकत महिमा. जेजू जेजू तुका येताय येतू दी
येतो तुझी ससाई. जेजू जेजू तुका येताय, येतो देतो तुझी ससाई. मोजा जीवा प्रासड अदी तुझो मोग करता. ओंठार मोजा स्तुती तुझी सदा नित गायता. जालय सोम्या मोजो आधार, तुझे तय उल्हासता. उजव्या हातान धरलाय म्हाका, सावळेक तुझ्या रावता. जेजू जेजू तुका येताय, येतो देतो तुझी ससाई. जेजू जेजू तुका येताय, येतो देतो तुझी ससाई. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या पवित्र जेवणाच्या बोळान आमच्या पातकांतले आमी नितळ जावन तुझ्या कुशे प्रमाणे आमी घेवंक एकदा तें सगळें आमकां मेळो तुझ्या पुताचे जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर पदवीधार दे बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसनियात ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. सोम्या हांव वेता तुका अर्घ दिता. तुझे नाव गाता, माया मोगान हांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय म्हजेर आता. सदा वाटेन मिठा काडून वेता. सोम्या हांव वेता, तुका अर्घ दिता. तुझे नाव गाता, माया मोगान हांव जियेता. सकाळींची बेटोनी एडिसच्या देवी काळजा. आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी, कमानी कश्ट आमच्या पत्कांच्या परिपणा पसत आनी आल्तरीच्या बोपोय सक्रामेंतान तुवें तुका कळनासतना नासतना बेटोमच्या समेस एरेदे पसत भगवंत आमकां मरेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागणीच्या आपोसलांचे एरेदे पसत आनी पापसैबान ह्या म्हयन्यांत दाखोवन दिल्या एरेदे पसत हे सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पसत एडिसच्या बोपोयत काळजा, एडिसच्या देवी काळजा तुजे राजीव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यान आनी बरे करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी सोडून हांव खुशी व्हरतां. सम्या जेजू तुज्या भोव देवी काळजेचे ससायेन राख आमच्या भोव भगवंत पापसैबाक जा तूं ताका उसवाड गटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या सेवा हांव तुज्या पांयां पडटां. हांव तुका अर्गां दितां आनी तेच करी नमस्कार करतां. पर तुजो उपकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण, निस्क्रिस्तां केलय म्हूण, आसपर्यान सांबाळलय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दिसेपा. म्हजो म्हजी कड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिन्नां म्हजी सप म्हज्या आयच्या दिसाची कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्कांच्या परेपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या आपण्या पसून
बक्षी म्हणजे समेस पदका म्हज्या पदकांची देवा पवित्रात्म्या दिसैपा तुजी करपा आयच्या दिसा पदकान हांवें पडना आमच्या तुजे उपदेश सांबाळून म्हजे कैदे पाळून म्हज्या पदकांची काकत कर म्हाका पदक्या मोक्षी. भावार्थाचें विधान. सर्वेस्परा देवा तो एकच देव आनी एका देवातेंत एक सण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हण हांव ती सत म्हणटा. तुजो देव एकपूत मनीस जालो आनी आमच्या पदका खातीर मेलो आनी जिवेंची आनी मेल्यांची म्हण सुबी करून घेतलो म्हण हांव सत म्हणटा. ही सता आनी कॅथोलीक पयस सभा शिकयता ती स सता हांव सत म्हणटा आनी उसारता. कित्याक तूं सस्नीक सत आनी जानवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटोवन फडानाय ह्या पवार्थान जियेवंक आनी मरोंक हांव कुशी व्हरता. आमेन. परवर्शीचें विधान. सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पदकांचे बक्षांनी आनी हेजनी उपरांत सस्नीक सुख सोडटलें म्हण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकळदार आनी तुवें ते बसयल्याय ह्या बरवर्शान जियेवंक आनी मरोंक हांव कुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा सवस्त प्रासर हांव तुजो मोग करता आनी तुजे बसत म्हज्या पेल्यास हांव मोग करता. कित्याक तूं अर्थ अपरिमीत आनी स बरो आनी स मोग तुका फोव ह्या मोगान जिवंक आनी मरोंक हांव कुशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान स म्हज्या पदकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी स वस्तू प्रासर मोग फोव जाल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी म्हाका पता करिना म्हूण आनी पदकांची समयस घेतली म्हूण ती निश्चय करता. आमेन. समयच्या बऱ्यान बरेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावर ती गर्पेस जाली. नमान बरे करपेन बरयलें स्मी तुजे सांगाता स्ट्रेम तर सदैव आनी संदैव फळ तुजे कुशीची जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये अमोप्यांक खाते विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आपली स्मेची साकन ज्या शब्द प्रमाणे म्हजे तें सांग. नमान बरे करपेन बरयलें स्मी तुजे सांगाता स्ट्रेम तर सदैव आनी संदैव फळ तुजे कुशीची जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये अमोप्यांक खाते विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेची येलो. नमान बरे करपेन बरयलें स्मी तुजे सांगाता स्ट्रेम तर सदैव आनी संदैव फळ तुजे कुशीची जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये अमोप्यांक खाते विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगेन ती देवाची माये आमा पसत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फोव जावन शेकाते. प्रार्थना येसुमिया बड्यान बरी कपार दिल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतल्या आमी जाणा जाल्या तुज्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जियेनपणाच्या आनंदाक आमी पळवशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्तांच्या सिमेरेफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा आदित तसा आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा आदित तसा आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी आनी आमेन. देवा गेल्या बुडया म्हज्या रत्न्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय तुजी तब्येत म्हजी मोत सोडाय म्हाका राग सांबाळ आनी सलय. आमेन. मोखाळ पुत्र सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दी आमकां. भगीन कुर्साची कुरवेन देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन.